बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाच्या भावाने बहिणी, हरसिलो जावन देव आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप. क्रिस्ता समय आमकां आसा ते एकवटांत सर्गींची सर्व आत्मीक देणी आमच्या वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत. ह्या संजेच्या वेळार थोड्यो घडयो सुम्या मुखार आमी करसूंक हांगासर आसा. तुमी संवसाराच्या खंयच्या कोणशार आसल्यारी, खंयसर तुमी आसल्यारी ह्या घडये ह्या मागण्यांत तुमी सांगाता मेळ्ळ्यात. सुम्या मुखार रावूंक आनी सगळ्या दिसाचें कितें घडलें तें सगळें सुम्या मुखार समर्पण दिवंक. खंयसर आमचें उणेंपण आसलें, खंयसर आमी बक्षणें मागोवंक जाय, थंयसर बक्षणें मागोवंक, सुम्याची काकुळट मागोवंक आमी हांगासर आसा. जर आयच्या दिसा तुमच्या कुटुंबांत, तुमच्या काजारांत सुम्याचे आशिर्वाद तुमी घेतलीं आसात, आयचो दीस तुमचे पासत आमी भेटयता. जे कोण काजारी जिवितांत आसात, काजारी जिविताचें आपोवणें तुमी घेतलां, स्विकार केलां आनी तें तुमी जियेते आसात, तुमचे पासत आयचे राती आमी थोडो वेळ मागता. जायती काजारी जोडी आयचे दीस सुम्या मुखार येताना मोगाच्या भावा आनी भयणी, तुजें कुटुंब सुम्या थंय समर्पण दी, तुजें काजारी जिवीत सुम्या थंय समर्पण दी. There are marriages tonight that look perfectly fine from the outside, but behind closed doors, two hearts are hurting. जायत्या काजारी जोड्यामध्ये जर आज एकामेका उलोवणें नासतना जायते म्हयने उतरल्यात, दोगांय सांगाता रात पाशार करता जाल्यार तांचें काळीज एकामेका थंय ना, पयसा आसा जावंक पुरो. वा कोणाच्या काजारी जिवितांत एकामेका दुखोवचें उतरां उलोवन तीं आज उतरां पाटीं काडूंक शकना तसल्या स्थितीक आसात. कित्याक जाल्यार आपूण काजर जाला म्हणल्या एका चिंतपान जर आसात जाल्यार आयच्या राती समर्पण दिया सुम्याक. The Lord knows you through and through. The Lord who has blessed your marriage, the Lord who has stood beside you all the time, He knows what you are going through. कोणाची सूख, कोणाचें उणेंपण तें आमी हांगासर सडीत मोती करचें नाका. बगार एकच आमच्या मोतींत आसूं. तुमकां काजरी जिविताक आपोवणें दिल्लो, तें आशिर्वादीत केल्लो आनी तुमच्या सांगाता आज पर्यंत रावलेलो तोच जेजू ह्याय घडये तुज्या सांगाता आसा. टेक युअर मॅरेज टू जीसस, टेक युअर वोकेशन टू जीसस, सरेंडर युअर मॅरीड लाईफ टू जीसस. If at all you have any difficulty in living this occasion, हें आपोवणें जिवंक तुका कश्ट मारते जाल्यार वर त्याच सुम्या लागीं कोणें तें ब्लेस केलां, कोणें तें आशिर्वादीत केलां, कोण आयच्या दिसा तुज्या सांगाता तोच रावला, त्याच जेजू तें व्हर तुजें जिवीत, व्हर तुजें आपोवणें आनी समर्पण दी. आनी म्हाग सुम्या तूं आसाय जाल्यार खंडीत सारकें जाता. देखून समर्पण दिवया आमकां आमचें जिवीत सुम्या थंय. आमचे दोळे आमी धांपया, आमचे हात आमी आमच्या हृदयाचेर दवरया. म्हणया, सुम्या जेजू, सुम्या जेजू, हांव आनी म्हजें घराणें तुका आराधन करता. सुम्या जेजू, हांव आनी म्हजें घराणें तुका आराधन करता. सुम्या जेजू, हांव आनी म्हजें घराणें तुका आराधन करता. सुम्या जेजू, हांव आनी म्हजें घराणें तुका आराधन करता. सुम्या जेजू, हांव आनी म्हजें घराणें तुका सरेंडर जाता. सुम्या जेजू, हांव आनी म्हजें घराणें तुका सरेंडर जाता. अर्गां जेजू, हगळाप जेजू, महिमा जेजू, आराधन जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. तुझे
मोजे सगळे घराणे हमारे मुझे सगळे घराणे तुझे आराधन करतात. हालेलुया आराधना. हालेलुया आयच्या राती न्ही दोगांच्या फुडें तुमचें काजर जिवीत, तुमचे पार्टनर, तुमचे संगाती सोमया तें समर्पण दिया. तुमचें जिवीत, तुमचें आपोवणें सोमया तें आशिर्वादीत केल्लें आसा, पवित्रत्यान तें माकिल्लें आसा. पण आयच्या दिसा एकामेकाच्या संबंदांत उणेपण आसा जाल्यार, एकामेका तें उलोवणें ना जाल्यार, सोमया मुखार हाड तुजी बसावणी, सोमया मुखार हाड तुजें तुवें दिल्लें तें उतर, सोमया मुखार हाड तुजें जिवीत, आनी सोमी ह्या कडेन आशिर्वादीत करचेर आसा. द लॉर्ड विल ब्लेस युअर मॅरेज वन्स अगेन इफ यू सरेंडर टुनायट. If you really surrender tonight, the Lord is going to touch you. The Lord is going to touch your partner. The Lord is going to heal those wounds which are really hurting you day and night. The Lord is very much closer to you than you can imagine. Call out to Him. Call out to Him. आपही सोमया तुझ्या जिवितांत, तुझ्या काजर सर्व सौदिता सर्व सौदिता सर्व सौदिता सर्व सौदिता. Psalm 42 1-5 वर्स 1-5. म्हज्या उपरांत तुमी म्हणा, जशें मेरू वळते जरी कातरेकता तशें हांव तुका अत्रेकता देवा. देवाक जिव्या देवाक हांव तानेतां. केन्ना हांव येतलो आनी देवाच्या मुखामळ देखतलो. दुकां जाल्यांत दीस रात म्हजें खाण, कित्याक दीसभर म्हाका म्हणटात खंय आसा तुजो देव. उत्सवाच्या जम्या मदें उल्हासाच्या स्तुती गितांच्या नादान महोन्नताच्या मटवांतल्यान हांव उतरतलों, देवाच्या घरा पर्यंत वेतलों. हांसो हांव उडास करतां आनी म्हजें काळीज ओमतीतां. कित्याक तूं इतलो कंतिश्ट, कित्याक हे हास्कार सुस्कार. देवाचेर विश्वास दवर. हांव ताची परतून स्तुती करतलों. तो म्हजो तारक, म्हजो देव. देवाचेर विश्वास दवर. कित्याक तूं इतलो कंतिश्ट, कित्याक हे हास्कार सुस्कार. देवाचेर विश्वास दवर. ट्रस्ट इन द लॉर्ड. ट्रस्ट इन द लॉर्ड. सर्व सौदिता सर्व सौदिता सर्व सौदिता सर्व सौदिता. मंगळ सोमया आयच्या राती तुजे मुखार बस दिवन काजरी जिविताचें आपणे स्वीकार केल्ल्या हर एका जोड्याक हांव समर्पण दितां. तांच्या जिविताची काणी तूं जाणाय. जें कितें तांच्या मदें बरेंपण आनी वडेपण आसा तें सगळें तूं जाणाय. तांणी एकामेका केल्ले आर्ग्युमेंट्स, एकामेका उलोवणें नासतना सारल्ले दीस, तांचीं दुकां, तांचें डिसएपॉयंटमेंट सगळें तूं जाणाय. सोमया तुवें पळयलाय. सोमया जेजू ह्या घडये ह्या सर्व जोड्यांक तुज्या हातीं समर्पण दितां. तुज्या पवित्र आत्म्याच्या बळान तांचे थंय परत प्रवेश घे. तांच्या घरांत तूं प्रवेश घे. खंयसर तांकां दुखलां थंयसर तूं प्रवेश घे. खंयसर उणेपण तांचे थंय आसा थंयसर तूं प्रवेश घे. तांच्या घायां थंय तूं प्रवेश घे. सोमया पवित्र आत्म्याच्या बळान बर म्हण आमी मागता. सांगता आमी मागया
सतमंतां देवाक सर्वपुत्र बापाक सर्गा आणि पृथ्वीच्या रचणाराक आणि जेजू क्रिस्ताक आमच्या सुन्याक जो पवित्रत्मेवरी करबी समोलो अहंकार मर्यादान सलमलो ताने कसले ताका कुठसार जडलो तो मेलो आणि ताका निघिपलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसरेच मेल्ल्यांतलो परतून जिवन जालो सर्गार सोडलो सर पदवीदार देव बापूच्या उजव्या बसला तेंतान जिवे आनी मेल्ल्यांची मुसीब करून घेतलो सदमंता पवित्र आत्म्या कदोली पयसबे भक्तांचो एकतार पातकांचे बक्षाने कुडीचें जीवन पावन सस्ताचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येव तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरयले सेमी तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जे कुशीचें जेजू. भगवंती मरी देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले सेमी तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जे कुशीचें जेजू. भगवंती मरी देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बरयले सेमी तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जे कुशीचें जेजू. भगवंती मरी देवाचे माये आमा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. आमी सगळीं सांगाता मेळोन मागया. सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयतां तुज्या अदीक मोगाच्या पुताची आमच्या स्वामी आनी सर्वणदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पथकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पथकाच्या परिक्रम जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा फात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा फात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा फात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा फात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा फात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा फात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा फात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा फात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा फात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची कागद कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशवा फात आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची कागद कर. हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आमारा आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आमारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता आमारा आमचे आणि सगळ्या संसाराची काकुळट कर. सर्गींच्या बापा ह्या दिसाचे अकरेक हांव पावलां. उपकारी काळजान तुजे मुखार रावतां. आयच्या दिसा तुवें केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दितां. मेळिल्लो सर्व संतोश जाल्ले अनुभव भेटिल्लीं मनशां आनी सर्व वायट संदर्भ तुका समर्पण दितां. बोगोस म्हाका सोम्या आयच्या दिसा तुज्या मोगांत रावंक विसरल्ले खातीर नाका जाल्लीं उतरां म्हज्या तोंडांतल्यान आयिल्ल्या खातीर बरे करचे संदर्भ सुकयल्ल्या खातीर तुज्या हाजीरपणांत रावोंक सुकल्ल्या खातीर तुज्या काकुळतेन म्हाका धुवन नितळ कर आनी म्हजें काळीज तुजे शांतीन भर. सर्व म्हजी फाल्यांची खंत भे आनी निरासपण तुजे मुखार दवरतां. म्हाका वावोंक जायनातलें सर्व वजें तुजेर सोडतां. हे राती तुज्या आंजा मुखांतर म्हाका पारोत कर. पवित्र आत्म्या म्हजे मोतीचेर तुजे शांतीचो स्वास सोड. उसंबळे चिंतना म्हजी थांबय. गूण कर दिसानांतले घाय. न्हिदोन उठतना जिवीत म्हजें नवें कर. ह्या म्हज्या घरांत तुज्या हाजीरपणान शांती आनी विशेव आमकां मेळो आनी तुज्या आंज बडव्या मुखांतर घरा भोंवतणी रक्षण आमकां दी. म्हज्या कुटुंबाची इश्टांची सर्व पिडेस्तांची एकसुऱ्यांची दुखेस्तांची आनी आयच्या राती मरण पावतेल्यांची काकुळट कर. आयची रात म्हजी निमाणी जायत तर
म्हजो आत्मो तुज्या गोपांत स्विकार कर. जर नवी सकाळ पळोवचे भाग दिताय तर जिव्या भावार्थान नव्या बरवशान आनी तुजी सेवा करतल्या काळजान उठोवंक फावो कर. तुज्या हाती म्हजो आत्मो समर्पिता. म्हज्या सोम्या म्हजी काकूळट कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. O sacramento soli, o sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving